नमस्कार. आयच्या ब्रेकारात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचो ब्रेकार मातसो खाशेलो इतल्याच खातीर की फक्त स्टेट असेंब्ली भितर न्ही जाल्यार संसदे भितर पार्लमेंटा भितर आज कितें जालें ताजेर आमी उलयतले आनी डेफिनेटली आज युनियन बजेट जाला. सो ताजेर उलयतले. फर्स्ट टायम दक्षिण गोंयचे MP विरियातो फर्नांडीस पार्लमेंटाक उलयले. ताणें म्हत्वाचे इश्यू काडले ताजेरूय उलयतले. आनी गोंयच्या असेंब्ली भितर कितें जालें ह्याय गजालीचेर आमी चर्चा करतले. 3 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयले आसात लौकीक बाब शिलकार, दुसरे आसात प्रुडंटाचे एडिटर सुयश बाब गावणेकर आनी एक तिसरे आसात जॉयल बाब आफांचो. आनी सुरवात ऑब्वियसली आमी युनियन बजेटा वयल्यान करया. आनी युनियन बजेटा वयल्यान सामके सुयश बाब सुरवात तुमचे कडेन करता. गोंयकाराक आमच्या सामान्य भाशेंत कोंकणी भितर सांगपाचें की ह्या बजेटाचो सामान्य मनशाचेर परिणाम कितें. प्रमोद, हे बजेट तूं म्हाका जर सुरवातीक अशें विस्कटावपाक सांगशी. आमी प्री इलेक्शन बजेट जर पळयत आनी मोदी सरकाराचें पोस्ट इलेक्शन बजेट, तातूंत ज्यो कांय फरक आसा अथवा पॅराडायम शिफ्ट असो जो कांय दिश्टी पडटा तितलोच हांव सांगतां. कारण हें बजेट आयचें बजेट तशें एका उतरान तूं सोदशी जाल्यार सरकाराक उसरां सुचिल्लें शाणपण बी म्हणटात पळय तसो प्रकार. सो हियर गव्हर्मेंट इज आतां ह्या बजेटाक तुका पयलीं जे तुका 2047 विकसीत भारत बी सगळें दिसतालें त्यो गजाली आतां तितल्यो ती उलोवपाक वचूना. हें बजेट ताणें एका वर्साचें करूं ना आनी 25 वर्साचें करूं ना, तें 5 वर्साचें केलां. म्हणजे इलेक्शनाक तांकां एक वास्तव कळ्ळें की आयच्या कॉमन मनशा मुखार जी परिस्थिती आसा ती परिस्थिती ताची पोटा पाण्याची रोजगाराची हाताळप म्हत्वाची न्ही. 25 वर्सां फुडलें 25 वर्सां फुडें कितें आसतलें तें बरें आसा, पूण तें चित्र दाखोवन आयचो मनीस आपली परिस्थिती हाताळूंक शकना हें तांकां कळना. म्हणून तांणी चडांत चड वास्तविकते कडेन वचपाचें बजेट हें आज केलां. हातूंतले प्रमुख 3 टेक अवे समजा तूं पळोवशी. पयली टेक अवे इज जॉब जनरेशन. म्हणजे 4 कोटी युथांक जॉब दिवपा खातीर तो 500 मेजर इंडस्ट्री तातूंतले सिलेक्ट करतलो. तांकां एप्रेंटिसशिपीक तांकां फंडींग करतलो, पगार दितलो सुरवातीचो स्टायपंड. तांकां PF तो सबसिडायज करतलो कंपन्याक. आनी अशें करून तो कंपन्याक सांगतलो की तुमी जॉब जनरेट करात, ह्या 4 कोटी लोकांक रोजगार दियात. दुसरी जी टेक अवे डायरेक्ट इम्पॅक्ट दिसता कॉमन मनशाचेर, दी टॅक्स स्लॅब जे इन्कम टॅक्साचे ट्वीक केल्यात ते. म्हणजे पयलीं जनरली 9 लाखां मेरेन इन्कमाचो, ऑफकोर्स 3 लाख मेरेन कांय टॅक्स ना, 7 लाख मेरेन इन्कम असल्यार 0 टॅक्स. पूण 7चे वयर 1 रुपया सुद्दां गेलो रिबेट काडून 7.5 लाखांचे वयर की तो टॅक्स ताका 3 लाखां वयलो लागू जातालो. सो कॉमन मनीस सादारण ओल्ड टॅक्स रेजीम आनी न्यू टॅक्स रेजीम जी आसा 9 लाख वर्सुकी इन्कमा मेरेन जो मनीस आसा तो जनरली 2 लाख इन्वेस्टमेंट बी काडून तो ओल्ड टॅक्स रेजीमूच प्रिफर करतालो नवी येवन सुद्दां. आनी 9 लाख ज्याचे वयर वता इन्कम वर्साक तो न्यू टॅक्स रेजिमा वतालो. आतां तांणी कितें केलां, प्रत्येक स्लॅबा फाटल्यान 1 लाखाचेर 5-5 हजाराचें टॅक्स रिलीफ दिलां. प्रत्येक स्लॅबाक 1 लाखाक 5,000, 1 लाखाक 5,000 आनी अशें करून 12 लाख मेरेन ताणें रिलीफ दिलां 3 स्लॅबांनी. सो आतां पयलीं जो 9 लाखाचेर न्यू टॅक्स रेजिमा वतालो मनीस तो आतां 12 लाखांचेर न्यू टॅक्स रेजिमा वचूं 12 लाख मेरेन न्यू टॅक्स रेजिमा वचूं शकता. सो हो मोठो फरक. म्हणजे सरकारान केलां कितें बेजिकली 2014 ते 2024 तुमी पळोवशी सरकाराच्यो पॉलिसी ज्यो आशिल्ल्यो तातूंतल्यान मोठ्या प्रमाणांत इन्फॉर्मल सेक्टर बंद पडलो. पयलीं डिमॉनिटायझेशन आयलें, इन्फॉर्मल सेक्टर सोंपलो. मागीर तातूंतल्यान GST आयलें. GSTंतल्यान जे बारीक बारीक ट्रेडर जांकां कोणाक GST स्ट्रक्चर परवडनाशिल्लें टॅक्स रेजीम तें सोंपलें. मागीर कोवीड आयलो. कोविडाक उरिल्लो इन्फॉर्मल सेक्टर सोंपलो. असो करून जवळ जवळ 63 लाख एंटिटीज ह्या 10 वर्सांक कोविडा उपरांत बंद पडल्यो. जवळ जवळ 1.6 करोड रोजगार कोविडा वेळार गेलो. हें सगळें ताका भरून काडपा खातीर. आनी इन्फॉर्मल सेक्टर हो कसो, फॉर्मल सेक्टरान जॉब जनरेशन लिमिटेड आसता. इन्फॉर्मल सेक्टराक सरकाराक तितलो रेवेन्यू येना GST म्हणून जावं इनडायरेक्ट टॅक्स म्हण, पुणून तो ताजे जॉब जनरेशनाचो लोड कमी करता. सो इन्फॉर्मल सेक्टर हो
ऑलमोस्ट 40% वयल्यान 15 ते 20% ड्रॉप जालो फाटल्या 10 वर्सांक. सो तें भरून काडपा खातीर ताका खंयच्यान तरी जॉब जनरेशन करपा जाय आशिल्लें, म्हणून ताणें इंडस्ट्रीक आतां मोठ्या प्रमाणात इन्सेंटीव दिवन हे जॉब जनरेशन करपाचो यत्न केला. बट स्टील आय एम स्केप्टिकल की अशे इन्सेंटीव दिवन खंयचीच इंडस्ट्री इतल्या मोठ्या प्रमाणाची अपेक्षा तितले जातले काय तितले जातले हो एक मोठो प्रश्न आसा. कारण कोण 1 लाख आनी हाजे स्टायपंडाच्या आशेन परमनंट अशी लायबिलिटी ओडून घेतलो एम्प्लॉईची रोलावेली. इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. येस, हांव व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट. जॉयल, बिफोर वी गो टू विरियातो, सुयश बाबान एक बरी गजाल सांगली की हे इलेक्शन बजेट न्ही, हें तुगेलें विकसीत भारत बजेट न्ही, बट हें ह्या टर्माचें बजेट. म्हळ्यार ज्या कामा खातीर आमी सरकाराक निवडून दितात 5 वर्सां हे करपा खातीर, ह्या 5 वर्सांच्या बजेटाची ही बुनियाद म्हणून. your initial assessment of the budget, and then we will talk about Captain Viryato's issues also. Yeah, Pramod, when the budget was announced, there was a lot of expectations, primarily on the salaried class. Hoping that there would be a lot of tinkering going around, and they'll have a lot of, more cash in hand. But if you see the calculation, it leaves in the new regime, it leaves you with 17,500 at the end of the year. So that's not a big deal in that sense. So, they've gently, adjusted those slabs, from, the start with 3 lakh, and then you go up till 3 lakh is no tax, and then you start on. What kinds for example, so that is one aspect. From the Goa perspective, now, everybody in Goa would want something out of this budget. Initially, when you see the, the fine print is still to be out, but if you just take a cursory glance at first shot, you find nothing for Goa. Whether it is tourism, we looked at tourism, there is nothing at Goa. Basically, they are focusing on employment generation. They say that they are incentivizing, employment. But those are very, complicated kind of things which are mentioned, which will need some time to, sort out and maybe understand what the finance minister is trying to put down there. But for now, it's not a populist budget. It is just the bare minimum what the budget is. Growth-oriented budget, yes, Viksit Bharat and all of those slogans which they were saying. But for the common man, there is not much in the budget. There is not much into it. Okay. Lokik, you wanted to make a point? जेन्ना युनियन बजेट जाता तेजे सगळ्या स्टेटीचे फायनान्स मिनिस्टर चीफ मिनिस्टरा बरोबर मिटींग जाता सेंटर युनियन फायनान्स मिनिस्टराची आनी ती मिटींग गोंयची जाल्ली पळय न्हू तेन्ना आमकां सीएमान कोट दिलो तेन्ना तेणी हांगल्यान कितें कितें डिमांड केले ते एक एक्सपोजिशन जे जातलें सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशन तेका 300 कोटी मागलेले मागीर इम्प्रुवमेंट ऑफ रेल्वे नेटवर्क म्हणजे सिटी टू सिटी कनेक्ट करपाक गोंयान आनी मोपाड रेल्वे कनेक्टिविटी दिवपाक अश्यो खुबश्यो गजाली रेल्वे भितर करपा खातीर 5,000 crores हे करपाचे म्हणजे डायरेक्ट स्टेटीक हे पयशे अलॉट जावचे ना पण ते आसा ते स्किमींतल्यान वा रेल्वेक जे बजेट आसतलें तितूंतल्यान ते प्रोजेक्ट जावपाक जाय. मागीर स्ट्रेंथनिंग ऑफ डॅम्स आनी सोल्युशन फॉर सॉयल इरोजनाक तेणी 700 कोटी मागलेले. मागीर सेपरेट फंड तेंचे रिन्युएबल एनर्जी सोलर हे सगळ्यो गजाली प्रमोट करपा खातीर मागलेले. PWD अंडर तेणी 1,000 कोटी मागलेले ओल्ड पायपलायन रिप्लेस करपाक कंप्लीट आनी बाकीचे वॉटर सप्लाय पळोवपाक. तशें 8,000 काय 9,000 टोटल कोटीचो डिमांड युनियन गव्हर्मेंटा मुखार फायनान्स मिनिस्टरा मुखार मांडलेलो. हितूंतल्यो सगळ्योच गजाली काय अनाउन्समेंटान ना की ह्या स्टेटीक इतले पयशे डायरेक्ट वयतले म्हणून ते वेगवेगळ्या स्किमींतल्यान येवपाक जाय. पण एक 300 कोटीचे आसा सेंट फ्रांसीस झेवियर लास्ट टायम जशे 300 कोटी एकदा दिले ते बी अनाउन्स केले ती एक अनाउन्स जावपाक शकताली ह्या इव्हेंटा खातीर म्हणून ह्या हेज्या खातीर इव्हेंटा खातीर म्हणून. पण अशें खंयचेच गोंयाचे नांव आयच्या बजेटान अशें दिसलें ना की ही गजाल ह्या स्टेटी जशें आंध्र आनी बिहाराचे नांव मेन्शन जाल्यार तिका व्हडले गजाली म्हणजे 15,000 कोटी सुमार आंध्राक वेगळे वेगळे प्रोजेक्टा खातीर. पण गोंय खंय तरी हे पावट मातशें फाटीं उरलें. येस. बिफोर आय गो टू सुयश, जॉयल, कॅप्टन विरियातोची कालचे पयली भाशण लोकसभेतलें आनी तांणी घाल्ल्या प्रश्नांचेर मेळिल्लें उत्तर ऑन टायगर रिझर्व. खूब दिसांनी म्हाका दिसता आमकां गोंयांतल्या एका खासदाराक लोकसभेक उलयतना पळोवपाक मेळ्ळो. फाल्यां हाजे पयलीं एक काँग्रेस आनी एक BJPचो आशिल्लो पण आवाज आयकूं येनाशिल्लो. ह्या खेपे आवाज आयकूं आयलो. कसो आशिल्लो आवाज?
Pramod, in this parliament session, you've seen a lot of MPs raising their voice, first-time MPs, from other states, West Bengal and so many other states. They have been making very bold statements, and it's very heartening to see all of them. But खंय तरी एक दिसतालें की आमचो गोंयचोय असोच एक आपले जे स्टेटीक खातीर उबो रावन उलोवचो म्हणून आनी mind you, previously, there are MPs who have spoken, but not as vocal as Viryato has spoken. This time, Viryato has really struck at the heart of an issue which Goa is grappling with right now. If you see, 4 points which is raised, he said, listen to the voice of the people of Goa, don't impose projects against the will of the people, do not turn Goa into a coal hub, do not allow projects that destroy this tiny and beautiful state of Goa. I mean, it says so much that it covers everything. It covers everything. And the first time an MP is telling the parliament that, look here, Goa is not what you think you visualize. You see beaches, you see, paradise and all of that. But deep within, there is so much of chaos and there is so much of uncertainty and so much of wrong that needs to be corrected. And really, hats off to him for taking this kind of this thing. We only hope that he will take this forward and continue to raise issues and put across to Parliament what Goa needs. Yeah. सुयश, दोन मुद्द्यात एक विर्यातोच्या हाजेर गोंयच्या खासदाराचो आवाज लोकसभे भितर आनी दुसरे लौकिकान मांडल्या ते मुद्दे की मुख्यमंत्र्यान एक वळेरीच दिल्ली की खंय खंय आदार जाय, मदत जाय, युनियन बजेटा भितर आमकां हेल्प जाय, ह्यो दोन्ही गजालींचेर उलोवचें. कित्याक लागून मुख्यमंत्र्यान दिल्ली वळेरी ही तितल्या सामकी स्पश्टपणान बजेटा भितर आयली ना अशें की जालां. आनी ताका जोडूनच खासदार मान सांगलें की खंयचे प्रोजेक्ट गोंया हाडचे, खंयचे हाडचे न्ही हाजेर विचार जावचो म्हणून ऑन बोथ दीस टॉपिक्स. प्रमोद, मोदी सरकाराची तूं फाटली रेजीम जर पळोवशी, जेन्ना तो 2019 परत सत्तेर आयलो, ताणें पयलें भाशण केलें, तांणी नारा म्हणून दिलो, नारा, दॅट इज नॅशनल एम्बिशन्स अँड रिजनल एस्पिरेशन्स. म्हणजे सरकाराची नॅशनल एम्बिशन्स आसात ती घेवन फुडें वतना आमी रिजनल एस्पिरेशन्साची कदर करतले हें तो उलयलो. पूण तुमी फुडलीं 5 वर्सांची तांची प्रगती जर पळयत, आज जें कॉन्फ्लिक्ट जाता स्टेट वर्सीस सेंटर, ते सावथ इंडियन स्टेट्साचें आसूं, गोंयचें सावथ गोवाचें आसूं, नाल्यार बाकी स्टेटीचें, तो नाराचो जो रिजनल एस्पिरेशन्स हो जो भाग आसा तो तांणी काडून उडयल्लें जमा जाला. आनी वता थंय ह्यो दिल्लीच्यो लॉबी आनी दिल्लीचें हें तुमकां आमकां दिश्टी पडटा. आतां विर्याताचें तें भाशण आसा लोकसभेक तो प्रत्येक फावटी, आतां विर्यात हो नवोच, जरी तो काँग्रेसीचो खासदार आसलो, हेज बेजिकली तो त्या एक्टिविस्टाच्या पिंडांतल्यान आयला. सो हो टर्म तरी म्हाका दिसता सुरवाती जो पर्यंत तो त्या खासदारांनी मुरना, थंय व्हडले दिग्गज आनी एजंट आनी सगळ्या पक्षांनी आसतात आनी गोंय म्हणलें की सगळे तरेचे एजंट, त्या एजंटांनी जो मेरेन तो घुसवटना तो पर्यंत ताजी जेन्युइन एक्टिविस्टाची हें उरतलें, तो पर्यंत तो गोंयचो आवाज आनी गोंयचे इश्यू काडत रावतलो एसेंब्लीक. आनी फर्स्ट टायम सेंटराक अशें कळटलें की सेंटर इज ओन्ली लुकींग एट गोवा एज अ पोर्ट. तांचे प्रत्येक प्रोजेक्ट पळय तूं, इट इज हायवे और सागरमाला, ना जाल्यार तुगेलें रेल्वे एक्सपान्शन, एअरपोर्ट एक्सपान्शन, दे आर लुकींग एट गोवा एज अ पोर्ट. सो सेंट्रल कॅपिटल जें सरकार 11-12 लाख कोटी जे घालता सेंट्रल फंडींग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाक, ताजोचो चड वांटो जो गोंयाक येतलो तो ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टांनीच येतलो. आनी विर्याताचो आवाज जो आसतलो तो ऑलमोस्ट अगेन्स्ट दीस हें आसतलो की गोंयची तुमी रिजनल कॅरेक्टर बाबा मेंटेन करात, ताका असो भरसून उडोव नाका, पोर्ट करून उडोव नाका, कसलो विकास. आतां दुसरी गजाल, आमगेलो जो चीफ मिनिस्टर थंय वचून प्रपोजलां घालता किंवा GCCI CII गोवा चॅप्टर जो वचून थंय प्रपोजलां घालता, गोंयाक बेजीक अडसर हो गोंयचें पर कॅपिटा इन्कम. आतां ती आज जी सुद्दां एम्प्लॉयबिलिटीची सुद्दां जी सरकारान स्कीम केल्या, तांणी तें बजेटाक वाचूना, पूण फाल्यां सकाळची जी स्कीम येतली तिका हें आसतलें सकयल रायडर, टर्म्स एंड कंडिशन, ताजो बापूय अमूक आसूं जायना,
ताजें इनकम 8 लाखां वयर आसूं जायना आनी कितें तरी आसूं जायना हय. आनी असलें करून ते Eligibility. खंयच्याच एलिजिबल 7 लाख 7.5 लाख पर कॅपिटा इनकम आशिल्लो गोंयकार हो सरकार आनी हे राज्य खंयच्याच सरकाराचे स्किमी बसना ताका लागून आनी तो दिल्ली वचून आमकां पयशे जाय म्हणून सांगपाक शकना. पयशे जाय म्हणून आनी ते न्यूजन्स व्हॅल्यूक वळखता हें तांणी आज प्रूव केलां कारण जरी ते अलायन्स पार्टनर असले आंध्रान आनी बिहारान ते आर्म ट्विस्टिंगच ते कशें आपण ते फ्रेंडली आर्म ट्विस्टिंग कशें दाखयतात इट इज फ्रेंडली आर्म ट्विस्टिंग तांणी सरळ काडले आनी तांकां 15 20 25 हजार कोटी दिल्या ते एक तर खासदारांक वळखतात नाल्यार न्यूजन्स व्हॅल्यूक वळखतात सो गोंया कडेन ती गरिबी ना आनी गोंया कडेन तो न्यूजन्स फॅक्टरूय ना की कितें तरी ओडून घेवपा खातीर. लौकीक एक जो विशय आयलो ताचेर म्हाका दिसता सुयेशान आनी जॉयलानी मागीर उलोवचें तो म्हळ्यार टायगर रिजर्वाचो एक विर्यातो बाबान जो प्रश्न विचारिल्लो तांकां लेखी उत्तर मेळ्ळें की गोंय सरकाराचे प्रपोजल सुद्दां टायगर रिजर्वा विशीं केंद्राक गेल्ली ना म्हणून. आतां ह्या विशयाची हायकोर्टाची ऑर्डर आसा ती ऑर्डर 1 वर्साचो टायम दिल्लो तो 1 वर्साचो टायम फाटल्या सप्तकांत सोंपलो आनी ताचे फुडल्या सप्तकांत संसदे भितर आमकां उत्तर दिलें की प्रपोजल सुद्दां ना म्हणून. सरकार हो जो विशय आसा तो कशें टॅकल करतलें म्हणून तो विशय हरशी डिस्कशनाक घेवन आसलो लोकसभेन जे क्वेश्चन्स खासदार घालता तितून 2 क्वेश्चन हेजे कॅप्टन विर्यातोचे एक आसलो गोल्ड स्मगलिंगाचेर आनी दुसरो टायगर रिजर्वाचेर तेणी डिटेल्स विचारिल्ले की बाबा तेजो प्रोसेस खंय पावला आनी स्टेटी कडल्यान प्रपोजल आहा काय कितें ते तेजे चवथ्या प्रश्नाक तेंच्यांनी डिटेल 3 प्रश्न एकीकडे करून ते उत्तर दिलां की गोंय स्टेटी कडल्यान अशें आमकां प्रपोजल येयल्लें ना टायगर रिजर्व करपाचें म्हणून. आमी दुसरे गोंयचे पयल्यार गोवा गव्हर्मेंटान लास्ट जून काय जुलयान कितें तांकां 3 म्हयन्याचो टायम दिल्लो तो जुलयान कितें सोंपतालो हायकोर्टाचें हें आसलें की तो नोटिफाय करचो म्हणून. हें चल्लां आसतना गोवा गव्हर्मेंटान स्टँडू घेतलेलें एसेंब्लीनूय डिस्कस जाल्ल्यो गजाली की हो आमकां टायगर रिजर्व नाका म्हणून आनी तो कसो एवॉयड करपा खातीर वाट सोदताले त्या सुप्रीम कोर्टान सुद्दां हें मॅटर पावलां. सुप्रीम कोर्टान तेजेर फुडें मागीर हियरिंग्स तितली जावन पूण सुप्रीम कोर्टान मॅटर आहा ह्या हेजेर तें हांगासरले 3 म्हयन्याचो आहा तो एक्चुली वायलेट जाला कित्याक ताका स्टे मेळना त्या डिसिजनाचेर आनी मॅटरूय ते फुडें वचना. सो अशें सिच्युएशनाचेर गोंयांक टायगर रिजर्व नाका सो स्टेटीन प्रपोजल धाडपाचो तो रिप्लाय आयला स्टेट प्रपोजल केन्ना सेंटराक धाडचीच ना आमकां जाय म्हणून. सो तें उत्तर त्या लेखी उत्तरांतल्यान येयलां. जॉयल हाव आर यू लुकिंग एट दीस बिकॉज दीस इज अ व्हेरी ट्रिकी इशू नाव. एक फॉरेस्ट रायट सेटल करपाक सुद्दां हायकोर्टान 1 वर्साचो टायम दिल्लो तो टायम आतां फाटल्या सप्तकां सोंपलो आनी आज तर क्लियर सांगलां की टायगर रिजर्वाच्या बाबतींत स्टेटीचो प्रस्तावच ना म्हणून. आतां स्टेट आय बिलीव इज कन्सिस्टंट ऑन इट स्टँड की आमकां टायगर रिजर्व नाका. As far as the government, there is on the one side there is a government which has taken a position. On the other side, there is a order of the High Court. One thing was very clear that the state government was never for tiger reserve. ते आम्ही मान्य करूया की त्यांना अजिबात ते नाकाच. आणि they have been very upfront about it, saying that the forest minister has very clearly said that we don't want tiger reserve because of certain reasons that dwellers will be affected, habitation will be affected. The other side is they are in contempt of court. त्यांनी कोर्टान लास्ट टाइम सांगिल्लें की we will settle dwellers and by this time by अमुक time frame दिल्ली की ते time frame भितर करता म्हणून जावंक ना. एक्सटेंशन मागलें तें एक्सेप्ट केलें आनी it still is going on. It's still not settled 100%. Yeah. What they are now looking at is the matter is in Supreme Court. So basically they will definitely go to the High Court and say, look here, we are in Supreme Court and kindly give us some relief till the Supreme Court decides. And I mean, that is the only straw they are holding right now. So there is no question that they would actually go to the center and say, look here, we are going ahead with Tiger Reserve. I mean, this is the proposal and approach the Environment Ministry and give its clearance. तशें जावंक शकत ना. Correct. सुयश तूं कशें पळयता हाजे कडेन इट इज कायंड ऑफ अ क्रायसीस त्या एका सायडीच्यान हायकोर्टाची ऑर्डर आसा लौकिकान जसं सांगलें ताजेर सुप्रीम कोर्टाची स्टे ना सरकार सुप्रीम कोर्टा भितर गेलां पण सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टाची ऑर्डर स्टे केल्ली ना. दुसरी वटेच्यान स्टेट गव्हर्मेंटाची भुमिका आसा हातूंतल्यान मार्ग कसो काडपाचो आनी हातूंतल्यान मार्ग काडप शक्य आसा काय कितें कारण जशी जॉयल म्हणटा एकूच तांचे कडेन आसा की सुप्रीम कोर्टा आसा म्हूण सांगप.
प्रमोद कशें आसा, वाघ हो वोटर न्ही, सो वाघाक मत ना. आतां वाघा कडेन जर वोट बँक आशिल्ली हय जाल्यार वाघाचो इश्यू सॉर्ट आवट जातलो आशिल्लो, बट वाघ इज नॉट अ वोटर. सो कितें करचें पडलें, आतां तूं पळय गोंयचें जें 54 to 55% फॉरेस्ट कवर आसा हय तें गोंयचे कोस्टल बेल्ट जर काडलो, उरिल्ले जे तूं रायट फ्रॉम ती खोतिगांव सँक्च्युरी आसूं, रायट फ्रॉम काणकोण टू सांगे, मागीर महावीर अभयारण्य आनी म्हादय, ह्या 54% कवरांतले जवळ जवळ 70 to 80% कवर ह्या 3 वायल्ड लायफ सँक्च्युरीनी आसा. बरोबर. आनी आज तूं दोंगर कातरता ते पळय गोंयाक. दोंगर कातरप हो एक मुरगांव कातरून सामको स्टेबल हें जालो. थंय दोंगराचेर सुद्दां झोपडपट्ट्यो पावले, थंय आतां कातरपाक कांय उरूना. एक मुरगांव जर सोडलो, बाकी सगळे तालुके हे TCP आनी बाकीचे डिपार्टमेंट कातरीत सुटल्यात. सो गोंयचो जो ग्रीन लंग म्हणून जो प्रकार उरला, जो ते एका गव्हर्नरान तेन्ना ती 1999 नोटिफाय केली म्हणून ह्या 5 ते 6 तालुक्यांनी तें ग्रीन कवर उरलां. नाजाल्यार आजूय आमकां जें पेडणें जाता, जें बार्देजां जाता, जें तिसवाडीक जाता, तें आज थंय सत्तरी, सांग्यार आनी काणकोणा आज आमकां दिश्टी पडटलें आशिल्लें. सो लोकांचे ग्रीन कवराचे दृश्टीन किंवा एनवायरमेंटाचे दृश्टीन ही गजाल जावप गरजेची. पूण सरकार कोस्टल बेल्टाच्या तालुक्यांचें तूं धोरण जर पळोवशी, एग्रीकल्चर कन्वर्जना आसूं, मागीर त्यो लोक विलाबानीत सुटल्या ते आसूं, नाजाल्यार ती मोठे मोठे प्रोजेक्ट आसूं, तें धोरण कशेंच तुका थंय टॅली जावचें ना. सो हो सरकार केन्ना तरी सुप्रीम कोर्टा कडेन अथवा सेंटरा कडेन वतलो की आमकां हें जाय. रियल इस्टेट ज्या इकॉनॉमीचे कोणो जाता, ज्या इकॉनॉमीचे बाकीची इंडस्ट्री काबार जाल्या, मायनींग आनी टुरिजम, आनी रियल इस्टेट इकॉनॉमी जाता, थंय अशा प्रकारचें प्रपोजल सरकार केन्नाच घेवन वचचो ना. बट सुयल इज दीस नॉट अ कायंड ऑफ अ क्रायसीस वेर एका सायडीच्यान हायकोर्टाची ऑर्डर आसा, दुसरी सायडीच्यान सरकाराचें धोरण आसा, आनी सरकार आज एकूच गजाल सांगपाक शकता की आमी सुप्रीम कोर्टाक केस चालू आसा म्हूण रावल्या म्हूण, स्टे पसून ना. हातूंतल्यान मार्ग कसो? केस चालू आसा हें सरकार म्हणटा, पूण केस व्हरपी कोण? हय तुमी जर ती व्हरूच नाशिल्ली ना, ती आसचीच नाशिल्ली. आतां हायकोर्ट ही गजाल एक्चुअली कंटेम्प्ट सरकार हायकोर्ट ते पयल्याच 3 म्हयन्याक घेवपाक शकतलें आशिल्लें. पयलीं 90 दीस दिल्ले तेन्ना, मागीर 1 वर्स दिलें. पूण हायकोर्ट थंय ह्युमॅनिटेरियन कन्सेप्ट कितें येता, थंय कितलींशींच गांवां अडकल्या, लोक अडकल्या, ताका लागून हायकोर्ट फाटीं फुडें जाता. अदरवायज हें सरकार, कारण नोटिफाय जाल्ल्या सँच्युरीक खरें टायगर रिजर्व करप तुमकां व्हडलें न्ही, आनी गांव तांकां दुसरे कडेन पुनर्वसन करप हो एक्चुअली इश्यू टायगरा नंतरूच आयलो असो न्ही. हो 1999 जेन्ना नोटिफाय केल्ल्यो तेन्नाच्यान गांवाचें पुनर्वसन करपाचो इश्यू केला. सो सरकाराक कितें एकच वर्स दिलां अशें न्ही कोर्टान, सरकाराक 29 वर्सां मेळ्ळ्या हें पुनर्वसन करपाक, आनी ह्या पुनर्वसनाचेर सरकार 29 वर्सां जाले बसला. करेक्ट. आतां स्टेट असेंब्ली कडेन येवया. एक जो इश्यू आज लोकेक खूब गाजलो तो म्हळ्यार लँड एसआयटीचो. आनी म्हाका दिसता तो प्रश्न जो निलेश काब्राल बाबान विचारलो तो खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लो की तुमगे सगळे कायदे बरे आसात, केसी बरे आसात, FIR बरे आसा आनी चार्जशीट बरें आहा. ज्या मनशाची जमीन गेल्या ताका ती जमीन परत दिवपाक तुमी कितें करतले? जाणें कांयच चूक केली ना आनी जाका येवन कोणी तरी नाडलो ताका आज कोर्टां वचून घश्टेकाड म्हणनाका म्हणून, हाजेर कितें उत्तर मेळ्ळें? सॅटिस्फॅक्टरी उत्तर आयलें? क्वेश्चनावर तिसरो प्रश्न आसलो आनी निलेश काब्रालचो स्वताचो तेजो प्रश्न आसलो, तेजेर चड डिस्कशन निलेश काब्राल आनी विजय सरदेसायन केलें. निलेश काब्रालाचे विशय अशे आसले की हे सगळे केले उपरांत जमीन मेन काम जावपाक जाय, जेजी जमीन ग्रॅब केल्या ती ते ओरिजिनल मेळपाक जाय. सो ती एकूच जमीन आतां पर्यंत रिवर्ट जाल्या, ते मनशा बाकी सगळ्यो पेंडींग आहा. आनी तांकां म्हणटा तेणी एक प्रोविजनूय सांगलें की कायद्यान अशें प्रोविजन आहा तितूंतल्यान त्यो डायरेक्ट दिवपाक जाता. ताका जेन्ना प्रूव जालें ही लँड ग्रॅब जाल्या म्हणून, जाल्यार हांगासर क्रायम जाला म्हणून, जाल्यार ती ओरिजिनल मनशाक दिवपाक पॉसिबल आहा. आनी तितून एक जमीन जाल्या म्हणटा तो तांकां कोर्टान आनी कित्याक धाड, तांकां कोर्टान कित्याक वचचें? ऑलरेडी थोड्या हायकोर्टान एप्रोच जाल्या. CM एश्युरन्स दिता की आपूण स्पेशल कोर्ट सगळ्यांचो चार्जशीट जालो की स्पेशल कोर्ट दवरतलो आनी ते सगळे सेटल करतलो म्हणून रिवर्ट करपाच्यो. तेजेर
घाबरलां म्हटले पासून की कोर्टाची गरजूच ना, हांगासर वेगळो उपाय काडपाक आनी ते SITचे बाकीच्यो केसी चार्जशीट करपाच्या ते तुजे SIT डिफंक जाला म्हटले तेणी, तितून आनी काम ते तितलो टायम चल्ले तेजे उपरांत आतां तेजे तो त्या स्पिडीन तेजेर काम चलना. तेजे उपरांत विजयाचो हें आसलो, विजयान स्टेटमेंट करता आसतना म्हटलें 2 वर्सां पयलीं 2022 मुख्यमंत्र्यान प्रुडंटाचे हेड ऑनाचेर येवन स्टेटमेंट केलें कमिशन सेटअप करता आनी हे कमिशनाचो रोलूच असो आसतले म्हणटाले, म्हणजे म्हटलेले की लोक जेंच्यो जमनी ग्रॅब जाल्यात ते येतले आनी कमिशना मुखार आपली आपूण खरो ओनर प्रूव करतले, तेजी जमीन ताका परत मेळटली. पण खरें तें कमिशन जेन्ना सेटअप जालें तेन्ना हे कसलेच टर्म ऑफ रेफरन्सीस हो कसलोच रोल त्या कमिशनराक नासलो. तेणी फक्त केसीस स्टडी केल्यो आनी रिकमेंडेशनां दिलीं, ह्या कायद्यान ही दुरुस्ती करपाक जाय, त्या कायद्यान ती दुरुस्ती करपाक जाय. खरें पळोवंक गेलें जाल्यार कायदे गोंयच्या ते सगळे बरे सारके पाळे जाल्यार तितून असो प्रॉब्लेम हो काय ना. तितून एक टॉन्टू मारलो विजयान की तुजें कमिशन येयलें, कमिशन घेतलें आनी कमिशन गेलें, एक तेणी लायन यूज केली. आनी तितून ते जे सजेशन्स येयल्या कमिशन ऑफ इन्क्वायरीज जे VK जाधव आसले तेजे कडल्यान, तेतून एक आमी कॅबिनेटान पळयलें की एक नोटरीज एक्टान तेंच्यांनी थोडे एमेंडमेंट्स हाडल्या, तितून मातशें स्ट्रिक्ट जाता सगळें ते एक्चुअली फॉलो करपाक जाय आसलें. एक नोटरी ऑफिसर वा एक सब रजिस्टर ते फॉलो करतालो, एक करिनासलो, कित्याक ते डायरेक्ट तश्यो गायडलायन घालून दिल्यो नासल्यो. ते आतां ऑन पेपर येयले आनी ते फुडें विधानसभेत येवपाचें आहा. सो इतलोच प्रकार हो इन्क्वायरी ऑफ कमिशनांतल्यान जाल्या. म्हजो वेळ सारको सोंपला, सो हांव इतल्याचेर थांबता. हो विशय काय आज एक दिसाक सोंपपाचो न्ही, पण म्हाका दिसता सेंटिमेंट तोच की कोणी तरी येवन जाका नाडला ताकाच फाल्यां कोर्टा वचून आपलीच जमीन परत घेवपा खातीर केस हें कर, फायट करत राव, आनी कोर्टा वतकीर जमनीची केशी कितली वर्सां चलतात त्यो आमी पळयल्यात. ती परिस्थिती गोंयकारांचेर येवची न्ही. म्हाका दिसता इतलोच सगळ्यांचो सेंटिमेंट आसा, तो लक्षांत घेवन सरकारान कितें तरी करचें, इतलेंच सांगून थांबतात. लौकीक बाब, सुयेश बाब, जोयल बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.